नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां येवकार. आज आमचे बरोबर दोन गेस्ट आसात. म्हणजे दोन गेस्ट कित्याक हेडोना भितर कारण इलेक्शनूच तशें जालें. आज आमचे बरोबर असे दोन गेस्ट आसात जांकां 2 सप्तकां पयलीं तुमी आमच्या स्टुडियो भितर पळयल्लें. ताणें कांय भविश्यवाणी केल्ल्यो आनी प्रत्येक खेपेक जेन्ना आमी वोटिंगाच्या उपरांत आनी रिजल्टा पयलीं तांचो इंटरव्यू करतात तेन्ना तांची भविश्यवाण्यांचीच बातमी येता. आज रिजल्ट जाला तेन्ना कितें जालें तें पळोवया. आनी दुसरे आमचे बरोबर अशी लिडर आसात जाणी ह्या इलेक्शनाक स्वताक झोकून दिल्लें आनी स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तर तांणी लीड दिलीच काँग्रेसीक, पण त्याच बरोबर दक्षिणेकय काम केलें. अशे काँग्रेसीचे दोन म्हत्वाचे अलायन्स पार्टनर्स, इंडिया अलायन्साचे घटक, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजयबाब सरदेसाय आनी आम आदमी पार्टीचे गोंयचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर. वेलकम बोथ ऑफ यू. हांव विजयबाब, सुरवात आमची खूब सादी आहा की दक्षिणेक कितें जालें आनी उत्तरेक कशें जालें ह्या हाजेर आमी उलोवया. सो हांव सुरवात उत्तरे वयल्यान करता, मागीर आमी दक्षिणेचेर या, कारण दक्षिणेचेर सगळ्यांक आयकुपाची उमळशीक आसतली. पण अमित बाब, कितें जालें उत्तरेक? तुमी खूब राग बीग व्यक्त केल्लो मदीं उत्तरेक जें कितें जालें ताजेर, मागीर रिजल्टाचे पयलीं. रिजल्टाच्या उपरांत तर अशें आतां एंटी इनकम्बन्सी म्हणली जाल्यार एंटी इनकम्बन्सी दिसना. बीजेपीचे राग म्हणलो जाल्यार बीजेपीचे राग दक्षिणेक आसा पण उत्तरेक ना. हें कितें? कशें आसा मरे, हांवें एक नोट केलें, म्हणजे जे आमी जेन्ना गांवांनी भोंवले, वेगवेगळ्या जाग्यांचेरय भोंवले, श्रीपाद भाऊ हॅज बिकम अ आयकन एज फार एज नॉर्थ गोवा इज कन्सर्न, एंड वी हॅव टू एडमीट दीस फॅक्ट. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक ही मतां पडूना हें भारतीय जनता पार्टीकय खबर आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊची जेन्ना 6 म्हयन्या पयलींचे इलेक्शनां जावं पयलीं ते पत्तो कट करपाचें काम चलिल्लें, आनी ते पत्तो कोण कट करतालो ते एक डुओ आसा भारतीय जनता पार्टीन, हू आर एट हेल्म ऑफ अफेर्स, एंड दीस होल भारतीय जनता पार्टी नोज इट. तो पत्तो कट करता करता तांकां कळून चुकलें की इफ ही चेंज द कॅन्डिडेट देन नॉर्थ गोंयचें सीट वता म्हणून, आनी तातल्यान भारतीय जनता पार्टीन भाऊक तिकेट दिली. आनी तूं म्हणटा तशें म्हणून आमी रेफरन्स करता आसतना श्रीपाद नायक म्हणना, आमी म्हणटा श्रीपाद भाऊ. So somewhere we have to admit the fact that there is some attraction towards him. He may not have done any work, but people still vote for him ki ek boro manis म्हणून, and that is what everybody has been saying. Now again he has become Minister of State. He should have been given cabinet ministry because so फाटी जिखून येवपी म्हाका दिसता एकूच असो तांचो उमेदवार आसा जो 6 फाटी जिखून आयला. सो ही डिजर्वड कॅबिनेट मिनिस्ट्री पोस्ट, बट अगेन परत शोभा अशें म्हणून ती भारतीय जनता पार्टी तांकां फुडें काडटा, कारण तांकां पर्याय ना. आणि आय थिंक दॅट इज वन रिजन. सेकंडली, लोकां मदीं राग आशिल्लो, पण दे हॅव नॉट चोजन द अदर ऑप्शन वीच इज देर, बिकॉज फॉर सम रिजन म्हाका दिसता खंय तरी द कॅडर वीच द वे इट शूड हॅव वर्कड एज फार एज नॉर्थ गोवा इज कन्सर्न, इंडिया अलायन्साचे हांव म्हणना काँग्रेसचेच म्हणून, इन्क्लुडींग सम प्लेसीस वेर वी एज आम आदमी पार्टी आमचे कडेन थंय लोकय ना, पण काँग्रेसा कडेन जे हांगा इतलीं वर्सां जालीं काम करतात तांचे कडेन लोक आसा, पण ते खंय तरी काम करपाक कमी पडले. हें दीस इज 100% सत्य परिस्थिती. सी टुडे वी हॅव टू रेट्रोस्पेक्ट and introspect both ways and check what went wrong as far as North Goa is concerned. पण ज्या जाग्यार आमी स्वताहून काम केलें, इन्क्लुडींग सांताक्रूज, आज हांवें सांताक्रुजान आय टेक प्रायड इन सेयिंग दॅट वी कूड मॅनेज टू गेट अ लीड इन स्पायट ऑफ ऑल ऑड्स. चीफ मिनिस्टर भोंवलो, मंत्री भोंवले, स्वता श्रीपाद भाऊ केम एटलीस्ट 4 to 5 times. रोहन खंवटे, ही ऑल्सो टूक स्पेशल इंटरेस्ट इन सांताक्रूज, ही ऑल्सो वेंट अराउंड. हे सगळे लोक थंय भोंवले आनी इतले सगळे गुंडागिरी आसा थंय. रुडॉल्फ is also with BJP today. इतले आसतनाय we managed to get a lead of 2,200 plus. Correct. So हेच कार्य खंय तरी म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जालना कमी पडले. हय विजयबाब, कितें जालें मागीर दक्षिणेचेर याच आमी, फातोर्डेचेर या मागीर. बट जर जे आतां गोंयकार समजा हो एकच न्ही गोंयकार, मागीर उत्तर गोंयचो गोंयकार वेगळो आनी दक्षिण गोंयचो गोंयकार वेगळो अशें कितें आसा? म्हाका दिसता इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट ऑल्टरनेटीव श्रीपाद नायकाक न्ही अशें क्लियर कट लोकांक दिसलें. वी वर नॉट इन द फायट एट ऑल. कित्याक 1 लाख मतांनी जेन्ना तूं पडटा, इट मिन्स दॅट यू हॅव नेवर इवन बीन इन द फायट. वी हॅव गॉट इट कंप्लिटली रॉंग. म्हजें फिलींग अशें, कित्याक इनकम्बन्सी बाब श्रीपाद नायकाक आशिल्ली, 100% आशिल्ली. BJP ऑल्सो वॉज अवेर दॅट ही इनकम्बन्सी तांकां लागतली. इनएफिशियंट, कामां कांय करूंक ना अशें एक ताजेर हें लागतालें. But he is a non-controversial character with a fairly non-corrupt image.
आनीक BJP घडोवपाक पर्रीकारा बरोबर तो आशिल्लो, ताका एक्चुअली मुख्यमंत्री करूंक जाय आशिल्लो पर्रीकार वयर वतकच. हें सगळें सिच्युएशन आसतना म्हाका दिसता ताका पर्याय म्हणून दिवपाक इंडिया अलायन्सान केन्नाच म्हळ्यार वी आर नेवर सिरियसली इन द फायट एट ऑल. दीस इज द वे यू हॅव टू एनालायज. आज राजकारण खूब फुडें गेलां. एज यू हॅव अ प्री पोल सर्वे, लोकनीती CSDS प्री पोल सर्वे आमी परते सांगताले की तें कितें तें लायव्हलीहूड इश्यूज आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन इमोशनल इश्यूज. आतां तांणी पोस्ट पोल सर्वे केल्या, मिन्स देव डन अ पोस्टमॉर्टम ऑफ द रिजल्ट्स. ते भशेन पोस्टमॉर्टम जर करूंक गेलो जाल्यार यू रीच अ कन्क्लुजन दॅट यू वर नॉट एट ऑल इन द फायट in North Goa, and therefore the people didn't want to waste their vote. Wherever the people have given India Alliance a majority, it's because of the local leadership working there to prove a point ki baba आमी हांगा आसा. But the people by and large didn't take us seriously. बट आता मुखार कशें म्हाका मुद्दम विचारचें दिसता अमित बाब की आतां उत्तर गोंयचे आतां 6 फावटी जाले न्ही ह्यो. प्रत्येक खेपेक आतां फाल्यां समजा सायजेबल पॉप्युलेशनाक उत्तर गोंय दिसता की आमकां पर्याय जाय. तुमचें अशेंच चालू उरतलें? नाही, प्रश्नच ना. सी हे अलायन्स फॉर्म अप जाता जाता म्हणल्यार नियरली 3-4 म्हयने उरिल्ले फॉर लोकसभा इलेक्शन. So there was no enough time to sense or get fathom the depth of what is this relationship going to be. But ultimately, after the results or before elections, the relationship formed up very nicely. And तातूंत म्हाका दिसता आमच्या बाबा अरविंद केजरीवालचो मोलाचो वांटो आसा. कारण हो जो अलायन्स फॉर्मेशन वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ जेन्ना ते कायदो हाडपाक सोदताले दिल्लीन तेन्ना तो देशभर भोंवलो आनी सगळ्या लिडर्सां कडेन उलयलो. आनी ही टूक अ फर्स्ट स्टेप अहेड टू फॉर्म दीस अलायन्स. आनी इट वॉज रेसिप्रोकेटेड बाय ऑल दी अलायन्स पार्टनर्स. आनी मोर पर्टिक्युलरली तूं जर गोंयचें जर उलयत जाल्यार गोंयान ज्या तरेन अलायन्स पार्टनर्सांनी काम केलां, इट वॉज लायक फॅमिली फंक्शन ऑफ वन पर्सन, बट वी वर मोर दॅन अ फॅमिली टू दॅट फॅमिली. म्हणजे कोणाच्या लग्नाक कार्याक तो म्हणटा आपल्या मित्रांक आपयता आनी मित्र इतले तर अशें वावरता की काम तुमी केलें बी अशें दिसता. नाही, अशें हांव म्हणना. सी यू कॅनॉट से दॅट एनी टीम मेंबर प्लेड दिस मेजर रोल ऑर मायनर रोल. प्रत्येक टीम मेंबर जेन्ना कोऑर्डिनेशनान काम करता तेन्नाच तुका रिजल्ट बरो येता. सो दीस कोऑर्डिनेशन एक्झिस्टेड इन वीथ वॉट एवर डिफरन्सीस दॅट वर देर एज फार एज पर्टिक्युलरली तांची लिडरशीप आसूं किंवा आमचे जे कार्यकर्ते आसा, आमचे जे लिडर्स आसा ते सगळे आसूं कशे तरेन एकठांय आयले आनी एकठांय येवन इनस्पायट ऑफ द फॅक्ट दॅट वी हॅड लिडर्स लायक अशें आसा की देर आर नोन डिफरन्सीस बिटवीन सर्टन लिडरशीप वीच आर देर, बट येट ऑल ऑफ देम फॉरगॉट ऑल दॅट आनी एकठांय आयले, एकठांय येवन काम केलें आनी ताचो परिणाम आमकां सावथ गोंयान दिसून आयलो. परिणाम म्हणटा पळय विजय बाबा, BJPचो आर्ग्युमेंट आसा की तुमी सावथाक जिखले 13-13,000 मतांनी, BJP नॉर्थाक जिखली 1,16,000 मतांनी. बट ते म्हणटा की तुमी अशी सेलिब्रेट करतात की तुमी 1,16,000 जिखले आनी ते 13,000 जिखल्यात. आमी खंय सेलिब्रेट केना कितें? आमी सेलिब्रेट कांय करूंक ना. वी हॅव ओनली स्टेटेड द फॅक्ट्स दॅट इन स्पायट ऑफ BJP स्प्लिटींग पार्टीज, in spite of there being no substantial opposition in Goa, इतले आसून पसून BJP हारयल्या. and the candidate was a strong candidate, it was not a weak candidate. so ही वस्तुस्थिती आहा आनी हातून सेलिब्रेशन अशें कोणे nobody has celebrated in a big way. people only have proved a point, and according to me more than all this coordination आनी आमी युनायटेड ऑपोजिशन ते सगळें सोडून लोकांनी ते आंगार घेतलें आपल्या की हांकां दाखोवया म्हणून. सो BJPक धडो लोकांनी शिकयला आनी हे लोक सेलिब्रेट करतात. आमचे परस चड लोक सेलिब्रेट करतात कित्याक लोकांचो विजय हो. जे इलेक्शन जिखल्या ते लोक जिखल्या मोर दॅन द कंबायन्ड वर्क ऑफ द युनायटेड ऑपोजिशन. इंडिया अलायन्स म्हणून आहा ते सगळे आसत, पूण आय डोंट थिंक दॅट इट वॉज दॅट मच. इट कूड हॅव बीन मच बेटर, बट पीपल सॉ टू इट दॅट वेर एवर वी वर फॉलिंग शॉर्ट the people came and supplemented the efforts, and then it worked to a victory. एक गजाल जैसा before I come to you Amit Bhav is that they called your alliance an unholy alliance, but after the result they spoke about an holy alliance in south, and the first reaction जे आशिल्ले is about the holy alliance. तुम्ही या होली अलायन्साचे क्रेडिट कितले दितात आनी ताका हो जो फॅक्टर BJPन एज अ फर्स्ट रिएक्शन काडलो, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? फर्स्ट थिंग तांणी जें कितें केलें, दे आर सोर लुजर्स. जेन्ना हारतकर कोणाचेर तरी घालप, आपले भितर आत्मपरिक्षण म्हणटा तें करप ना, हें तांचें सदांचें हें ती स्टायल तांची.
हाडटकर ताका कोणाक तरी दुसऱ्याक बोट दाखोवप. पूण प्रधानमंत्र्यान जें कितें उलयलां दिल्लीन, चड करून वेन इट कम्स टू मायनॉरिटीज एंड कॅथलिक्स, ताजे मागीर हांव चॅलेंज करता हांकां तें रिपीट करून दाखय म्हणून. मुख्यमंत्र्याक नाजाल्यार BJPचो पार्टी प्रेजिडेंट जो खासदार आसा ताणें जर तें रिपीट केलें की आमकां होली अलायन्सान उडयलां म्हणून, हांव तांकां चॅलेंज करता हें रिपीट करूंक. तें केन्ना करचें ना आतां तो टॉपीक क्लोज. कित्याक वयल्यान आदेश आयिल्लो आहा की क्रिस्तांव म्हणटा तांकां तांचे खातीर आमी आसा म्हणून. हें प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लें आहा. सो नरेटीव हॅज बीन सेट. नाव दीस पीपल डोंट हॅव द गट्स टू इवन से वॉट दे सेड. फॅक्ट इज जेन्ना ते जिखतात तेन्ना दे हॅव नेवर गिवन दीस होली अलायन्स द क्रेडीट. इन 2012 वेन दे गॉट अ मेजॉरिटी ऑन देअर ओन, 21 जेन्ना तांचे आयले ओन, तेन्ना ते होली अलायन्स ऑल्सो हेल्प देम मरे. तें केन्ना म्हणलें तांणी, तें म्हणूंक ना. पडटकर म्हणटात की पाद्र्यांक बोट दाखयतात. पूण तांकां बोट दाखयता बरें आहा. अयोध्येक कित्याक पडले तुमी? खंयचे पाद्री पावले थंय अयोध्येक हें करपाक, सांगपाक तांकां? सगळे जीं देवाची स्थानां आहा, रामेश्वरम, प्रयागराज, अयोध्या, रामटेक, नांव घेता तें पळय तूं, जंय रामाचें कनेक्शन आहा. इतले राम लोकां बरोबर रावलो, राम इंडिये बरोबर रावलो म्हणून तांणी जय जगन्नाथ म्हणचें पडलें. जय श्रीराम म्हणटा तें दिसांनी फाटल्यान दवरलेलें आहा BJP. सो म्हाका दिसता दीस इज द चेंजींग टायम्स. हय, तांणी गियर चेंज केला. गियर चेंज केला. हांव कित्याक विचारता हो प्रश्न की तांणी सरळ तो व्हरून मायनॉरिटी कॉन्सॉलिडेशनाचेर घाला. दक्षिणेचो जो विजय आसा तो व्हरून मायनॉरिटी कॉन्सॉलिडेशनाचेर घाला. तुमी कशें पळयतात? रिवर्स पोलरायझेशन म्हणून आयकलां तुवें, तें घडलां तांच्या भितर. तांणी पोलरायझेशन करपाक ट्राय केलो की हिंदू एकठांय रावता आनी हिंदू आपल्या समोर रावचे, आनी ताच्या खातीर देवाक तांणी विकून उडयलो. ही परिस्थिती आसा. पोलरायझेशन, होली अलायन्सीस जेन्ना म्हणटा, स्वामी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या स्टेजीर बसता, दॅट इज वॉट कायंड ऑफ अलायन्स यू कॉल दॅट? वॉट डू यू कॉल दॅट? सो यू हॅव टू कॉल स्पेड अ स्पेड. यू कांट मिन्स वर्ड्स. आपल्याक जाय तेन्ना सगळें सारकें. ही परिस्थिती आज जेन्ना उत्तर प्रदेशान ते हरल्या, आज हांव पयलीं प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणलें, आज परत एकदां सांगता, आज ते हिंदूंक ब्लेम करता. हिंदूंक ताणें काफीर म्हटलो. हिंदूंक ताणें अशी उतरां दिली की आज ते म्हणटा की अयोध्येक वता जाल्यार कांय थंय घेवं नाका म्हणून. नाशिकूय घेवं नाका, रामटेकय घेवं नाका, अशें खूब सलासर बाराज्यो हांगा सगळ्याक घाल्ल्या. म्हणजे एक देवानी हांकां दाखोवन दिलें की आपलो उपयोग राजकारणाक करनाका. आज म्हाका अजून ते पिक्चर याद जाता वेर मोदी हॅज बीन शोन बिगर दॅन राम, वेर राम इज बींग टेकन टू द टेंपल. म्हणजे केदो व्हडलो जालो मोदी. सो हू पोलरायज्ड? पोलरायझेशन वर्क जावना. हिंदू ह्या फाट सिरियसली हाज्यात रावलो वेर टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. हिंदूनीच हांकां बुद्ध शिकयली आज. ही परिस्थिती आसा. आनी अल्टिमेटली दे आर, एज ई सेड, विजय भवन म्हणला तशें, दे आर सोर लुजर्स. दे वील फायंड रिजन्स टू ब्लेम एनीबडी एंड एवरीबडी फॉर देअर लॉसीस. पण ही सत्य परिस्थिती आसा की गोंया सारक्या सुंदर राज्यान, गोंय सारक्या कम्युनल हार्मनी आसा त्या राज्यान, तांणी दुफळी मेजोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी हो प्रयत्न फक्त रिलिजियस ग्रावंड्सांचेरूच जावना. जाती धर्मा भितरय ट्रेड निर्माण करपाचे प्रयत्न गोंयान घडले. आमी फक्त ताका सकम जाले ना. आनी वी नेवर लेट इट बी यूज फॉर पॉलिटिकल. हांव दक्षिणेचेर आतां येवया, सामकें दक्षिणेचेर पावल्यातच. वॉट वर्कड इन सावथ, विजयबा? People worked in South. According to me, people worked in South. People decided की बाबा हांकां धडो शिकोवया, आनी ताजे खातीर लोक एक जाले आनी लोकांनी तें आंगार घेतलें. ताजे खातीर तुमकां एक दिसता की सामकें अशें ट्रेंड जो मतांचो साश्टीकार एक जाले. आदल्या खासदारान सांगिल्लें तें सगळें हें जालें, फट गेली, पोको फार जालो ताजो. आपुणूच जिखूंक शकतालो, नाजाल्यार इतल्या मतांनी तो विर्यातो पडटलो, हें कांय जालेंच ना. पीपल डिसायडेड दॅट इट इज आवर फायट. कित्याक फायट? मेनली बिकॉज ऑफ डिफॅक्शन. जे मनीस निवडून आयिल्ले ते पक्ष आनी फोडले आपल्याक चोरपाक. सो दीस मॉडल ऑफ डिफॅक्शन लिंक टू करप्शन एंड ऑल्सो कम्युनल पॉलिटिक्स दॅट दे प्रीच, हें सगळें तांकां बुजलें. हातूंत तांणी आय थिंक दे हॅव गॉट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड take proper steps. You feel this result is against defection? 100% against defection. It is very clear की जे मनीस काल एक उलयताले ते आज दुसरे उलोवंक लागले आनी कसलेंच कारण ताचेर दिसना. ते गेले डिव्हलपमेंटाक म्हणटा. डिव्हलपमेंट जावंकूच ना. जाल्यार गेलो कित्याक तूं गेला तुजे खातीर, तूं गेला तुजें साल्वार करपाक, वो तूं कितें जोडपाक गेला. आनी BJPन तांकां फोडून हाडल्या.
व्हेरी इमोरली ते देवळान देवा कडेन सोपूत घेतात आनी मागीर तुमी तांकां फोडून हाडटात. सो people have voted against this sort of model that is linked to defection and corruption and communal governance. एक असा परत I'll ask you that what worked in South and then we'll go forward. सी आय थिंक पीपल एज आमी म्हणटा लोकांनी जर थरयत न्ही खूब गजाली घडपाक शकता. ऑफकोर्स पीपल्स पावर बट टीम कोऑर्डिनेशन इज जाय. कॉन्सॉलिडेशन ऑफ वोट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आय थिंक एक इन टँडम सगळ्या जाणांनी काम केलें, इन्क्लुडींग गोवा फॉरवर्ड असो, आम आदमी पार्टी असो, NCP असो, काँग्रेस असो, सगळ्यांनी मिळून मिसळून काम केलें. आणि रिजल्ट एज आय सेड अल्टिमेटली द कॅडर ऑफ BJP वॉज ऑल्सो नॉट हॅपी विथ वॉट वॉज हॅपनिंग. दीस इज ऑल्सो अ फॅक्ट. आणि खुबशे जांचे लोक आसा जे आमच्या टचान आशिल्ले, जे आमचे बरोबर काम केलां तांणी घेवन दे हॅव नॉट कम आउट ओपनली. आनी म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या आदले दीस हांवें सांगलें की सावथ गोवा सीट कम वॉट एवर मे बी द मार्जीन, आमी हे सावथ गोवाचे सीट जिखता म्हणून. कारण मडकय सारक्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार सुदीन म्हणटालो आपूण 17,000ची लीड दिता म्हणून, वी वर्क टू गेट दॅट लीड क्लोज बिकॉज थंय लिडर ना. थंय ना आमचे कडेन लिडर आशिल्लो, ना अलायन्स आमचे दुसऱ्या अलायन्स पार्टनर्सां कडेन लिडर आशिल्लो. बट आय हॅड टू टेक अ स्टँड टू गो देर अँड वर्क ऑन दॅट. सो हे जे आमी काम अशे तरेन केलें, सारकें मायक्रो मॅनेजमेंट अशें म्हणटा पळय तशें काम केलें. काणकोण सुद्दां सारकें ज्या जाग्यार कोणूच पावना, ज्या जंगलान कोणी पांय दवरुना, थंय आमी पावले. हांव विचारता की एक प्रश्न येता की हें तुमगेलें टिकतलें काय म्हणून. कारण हें लोकसभा म्हणून तुमकां परवडलें, विधानसभा येतली तेन्ना युअर सेल्फ इंट्रस्ट वील टेक ओवर द इंट्रस्ट ऑफ अलायन्स. हाऊ डू यू सी दॅट विजयबाब? See, there's a long way to go, but जें कितें जो मॉडल सक्सीड जाता, जो चलता, तो चलोवचो पडटा फुडें. फेलियर आसतकर तो चलचो ना म्हणून येता. आतां हो चल्ला सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स टू कीप इट वर्किंग, कीप इट गोईंग. फॅक्ट इज दॅट वी विल सर्टनली कम अक्रॉस मोर चॅलेंजीस. इट इज अ चॅलेंजींग थिंग टू कीप दीस मॉडल वर्किंग बिकॉज इतल्या हाजेर युनॅनिमिटी जावप, एक सिटाचेर जावंक शकता, ती 40 सिटाचेर करप इज नॉट एन इजी टास्क. बट द चॅलेंज वील रिमेन द सेम बिकॉज BJP विच इज ह्यूजली करप्ट, सॉलीड मनी पावर एंड मसल पावर, तांकां जर झगडटलो जाल्यार एकवट राखूंक जायत तुवें. आनी आय थिंक पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो एक्सपेक्ट अँड वॉन्ट दॅट देर शूड बी टीम गोवा. ते हांव जें उलयतालो टीम गोवा तुमी 2021 जे उलयताले तें आतां हें जालां. सो मातशें आमी सुशेगाद न्ही, गोंयकार सुशेगाद, आमचे लिडरशीप सुशेगाद, ती आमकां सुशेगाद 2-3 वर्सां वता, 2-3 वर्सांक वता. एक इलेक्शन हारचें पडटा, मागीर सारकें खुट्याक लावचें पडटा आनी मागीर आमी उठ्ठात न्हिदून. ते तशें आमी उठल्या. पूण परतें मॉडल जो एडॉप्ट केला तो आमी मॉडल काडून भायर उडयतले अशें म्हाका दिसना. कोणूच तें उडोवंक सोदचें ना. आज जिल्ला इलेक्शन जाता थंय एकवट दाखयतात. खरगेन कॉल दिल्लो आहा की देर शूड बी युनिटी इनसायड द हावज एंड आउटसायड म्हणून. सो दॅट मीन्स आय थिंक दॅट you think this model can continue? It can continue. It is a responsibility of every alliance partner to see to it that he contributes to not breaking this model. Yeah. कारण तुम्ही आज ZPचो विषय काढलो, जे आता फर्स्ट इलेक्शन तुम्ही फेस करतात ते ZPचे बाय इलेक्शन फेस करतात. कितें थंय इंडिया अलायन्स आसतली, कारण बाणावली सारको मतदारसंघ जंय काँग्रेसीकूय खूब इंट्रस्ट आसा, काँग्रेसीचे थंय लिडर आसात. नाव थंय एक आसा की BJP ना, बट तुमगे ते पंजाब हाडून लायतले काय म्हणून बाणावले की बाणावले BJP ना म्हणटे आमी झगडया म्हणून. काय थंय इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट आसतलो? म्हाका दिसता आमी बिकटीच्या मागीर एक प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना केल्ली थंय क्लियर कट जेन्ना प्रश्न केलो अध्यक्षाक काँग्रेसच्या, ताणें क्लियर सांगलें की दीस सीट इज गोइंग टू आम आदमी पार्टी. आनी थंय अलायन्स पार्टनर सगळे आशिल्ले. You will get to know in few minutes of time whatever that has been going to be announcement which are going to be there. पण क्लियर कट आमी सांगला की that seat has to come to आप. आणि काँग्रेस has said that yes you have to have it. पयलो म्हणजे जो निवडून आयिल्लो तो आम आदमी पार्टीचो आशिल्लो आणि करंट MLA इज ऑल्सो फ्रॉम आम आदमी पार्टी. आणि सगळ्या अलायन्स पार्टनर्सांनी डिसायड केलें की दॅट सीट हॅज टू गो टू आम आदमी पार्टी. गोंयची जर तूं म्हाका एक प्रश्न विचारत जाल्यार की गोंयांक कितें जातलें काय म्हणून, आनी 100% देर आर 2 presidents हियर ऑफ 2 parties. वन इज अ लोकल गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तांचो गोंयान भितर बरो जम आसा. आमी आतां जम बसयला. आनी लार्जर ब्रदर ऑफ आवर्स इज काँग्रेस म्हणून. आनी जसो लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केलें
आनी लोक आमकां पळयता. आज तूं गांवांनी भोंवता, आमकांय भोंवता आसता म्हणटा अलायन्स, यू शूड कंटिन्यू विथ दीस अलायन्स, वी आर गोइंग टू वोट यू टू पावर. सी, एक गोश्ट जशें युरी बाबांनी त्या दिसा म्हणलें की 2027 and 30, आय एम सेईंग 2027 and 30+ हें जर अशें चल्लें जाल्यार, कारण लोकांक एक तो पर्याय मेळ्ळा जो अजून पर्यंत नाशिल्लो, की भारतीय जनता पार्टीची जो वोट पर्संटेज पळयत ते 28 ते 32% मध्येच आशिल्ली. सो नियरली 67%, आय ऑलवेज से 67% ऑफ द वोटर्स ऑफ गोवा रिजेक्टेड भारतीय जनता पार्टी. पण नंबर स्प्लीट जाल्ल्या कारणान, वोट स्प्लीट जाल्ल्या कारणान ते जिखताले. आज आमकां सगळ्यांकूच कळून चुकलां आनी म्हाका दिसता हाजेर प्रत्येक रिलायन्स पार्टनर्साकय डावट आसपा जायना की इफ यू डोंट गो टुगेदर वी कॅनॉट विन द इलेक्शन बिकॉज अगेन दे वील बी स्प्लीट. हाजेरूच जाता मुद्दाम की बीजेपीचा आर्ग्युमेंट एक इंटरेस्टिंग आहा. ते म्हणटात की लोकसभेक जितले कडेन लीड मेळ्ळ्या त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज काडून पळया म्हणटात की देर नंबर इज स्टील 26-27. ते म्हणटात आमच्या आमदाराक 26 ते 27 मतदारसंघा भितर लीड मेळ्ळ्या. उगीच कोणी स्वप्न पळोवची न्ही 30-20. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? ना स्वप्नां पळोवप आनी एक टार्गेट घालप हें दीस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. एवरीबडी सेज इट. तांणी 400 पार कित्याक म्हणलें? एक आतां विश्लेशण जाता की तुमी 400 पार कित्या कारणां खातीर, कित्या खातीर? दे से दॅट देअर एंटायर डिफीट इन दीस इलेक्शन मीन्स कमिंग नॉट एबल टू फॉर्म देअर ओन गव्हर्मेंट ऑफ 272+ इज बिकॉज ऑफ दॅट स्लोगन ऑफ 400 पार. 400 पार फॉर वॉट पर्पज? टू चेंज द कॉन्स्टिट्युशन. हें ओपोजिशनान तकलेन घालें लोकांच्या, जे दलितांक दिसलें की आंबेडकरान केल्लें कॉन्स्टिट्युशन तुमी हालोवंक सोदता म्हणून. सो स्लोगन जेन्ना तूं करता, आमी पसून फाल्यां 30 पार जर म्हणलें जाल्यार कित्या खातीर 30 पार? वील बी अ रिजन. वॉट आर वी गोइंग टू डू विथ दीस 30? ओपोजिशनूय जाय. इट इज अ फॅक्ट की ओपोजिशन जाय. आनी आज जे भशेन देश इवन आउट जाल्लो आहा, किंवा देर इज अन ओपोजिशन एंड देर इज अ रुलींग and the ruling has to be with a common minimum program. You cannot have your own agenda. So अशें आसप म्हणल्यार लोकशायेक बरें. आमी पसून जेन्ना कितें म्हणटात 30 पार जातले जाल्यार आमी कित्याक 30 पार जातले? कितें करपाक? गोंयचे आमी कितें बरें करतले इतली मेजॉरिटी आमकां दिली जाल्यार? हो प्रोग्राम आसचो पडटलो आनी व्हेरी क्लियरली जें बीजेपी करता हें आमी करचें ना. हें आमी डिफरन्स दाखोवन दिवचें पडटलें. ना जाल्यार फक्त तें पॅकेज दुसरी जावन तेच मनीस परते येतले नवें लेबल घेवन. तशें जावन फावना आनी तें पब्लीक सपोर्ट करचें ना. सो वी वील हॅव टू हॅव अ प्रोग्राम. वी कॅन सर्टनली मेक क्लेम्स ऑफ 30-20 जायते भशेन आमच्यान क्लेम करूं जाता. बीजेपीच्यानूय जायते भशेन जस्टिफाय करूं येता की आमी हारले पूण हारले न्ही, टांग उपर म्हणटा तें तो तांच्यान करूं येता. एवरीबडी इज फ्री टू डू दॅट. बट आय थिंक द डिसर्निंग पब्लीक ऑफ गोवा इज गोइंग टू लूक एट सेन्स either from the ruling or from the opposition. That we have to talk sense and we have to talk a proper thing. Be rational. वच मुद्दो. ते म्हणटा जर 26 मतदारसंघा भितर इतली सगळे तुम्ही करून सुद्दां एकठांय येवन सुद्दां जर 26 मतदारसंघा भितर जर आपल्याक लीड मेळटा जाल्यार तुमी आनीक स्वप्न कशी पळयतात का म्हणून? नाही, वेगवेगळे कारण आसा. पयलें म्हणजे एज आय सेड श्रीपाद बाबू फॅक्टर एज फार एज नॉर्थ गोवा इज कन्सर्न. वन फॅक्टर. आतां एस्पिरंट्स ऑफ टिकेट्स who have worked for Bharatiya Janata Party, there are loads of them. आणि कॉम्पिटिशन इंटरसे बिटवीन मिनिस्टर्स की आतां चीफ मिनिस्टर कोण जावचो, मिनिस्टर कोण उरचो, हे सगळे बदलतले. आमी जशें आमी एक जनरल कॅल्क्युलेशनूय केला वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 30+. वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू मेक दॅट स्टेटमेंट. आय थिंक एज टायम प्रोग्रेसीस 2.5 वर्सां उरल्या फुडल्या इलेक्शन पर्यंत. आनी म्हाका दिसता अलायन्स पार्टनर्स स्पेसिफिकली विजय बाबू इज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट लीडर एन MLA एज फार एज ओपोजिशन इज कन्सर्न. एंड आमचे किंवा काँग्रेसचे आमी एक लास्ट टायमी आमी जेन्ना ह्या अलायन्साक गेल्ले तेन्नाय आमचे उलोवणें जाल्ले गोवा इनचार्ज तांचो आसा माणिकराव ठाकरे तांचे बरोबर आनी काँग्रेस अध्यक्षा बरोबर की दीस शूड कंटिन्यू. एंड आय थिंक वी आर गोइंग टू नाव सीट टुगेदर एंड डिसायड ऑन हाव वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ दीस अलायन्स एज फार एज 2027 इज कन्सर्न. कारण नर्चरिंग जी आसा ती आतां करची पडटली. नाल्यार फाल्यां तशें म्हणटा तशें झगडी जातली वाटपा वयल्यान. आणि obviously it is a challenge that is going to come. Yeah, you have to start now if you need clarity. Exactly. 2 years later. So आता कशें आसा कांय जाग्यांचेर अशें आसा there are leaders from all 3 parties. So we'll have to find some via media how to go about how to give that. हो एक असो मतदारसंघ जंय काँग्रेसी कडेन लिडर ना जाल्यार सुद्दां तांकां परत मेतेर जावपाची संवय आहा.
नाही ह्योय गजाली आसतल्यो, हय, ह्यो आसात. गजाली आसतल्यो. These are आतां- real things. न्ही सी बेणावलींनी आमकां तो आतां विशय येवपाक लागला. बेणावली जेन्ना जिल्हा पंचायताचे आमचे आतां आमी अनावन्स केले आनी इंडिया अलायन्स दॅट सीट हॅज टू गो टू इंडिया That's अलायन्स. what Banavali will be the first test. बेणावली विल बी द फर्स्ट टेस्ट. सो थंयचे म्हाका काँग्रेसचे लिडर्सांचे एक गजाल आय सॉ दॅट वन लिडर ऑफ दॅज who's that Royla, she said she wants to contest. Karan, what she says that if you don't listen to your volunteers, moral तांचो affect जातलो म्हणून. आमचोय मोराल, आमच्या व्हॉलंटियर्सांचोय मोराल एफेक्ट जालो जेन्ना आमी एज अलायन्स पार्टनर्स आमी काँग्रेसाक तेंको दिलो, जेन्ना आमी अनावन्स केल्लो सावथ गोव्याचो प्रोपोज्ड कॅन्डिडेट. पूण हें प्रत्येक लिडरान समजुपाक जाय. लिडर लायक रॉयला हू हॅज कंटेस्टेड इलेक्शन्स शूड ऑल्सो अंडरस्टँड दॅट जो अलायन्स धर्म आसता तो कांय गिव एंड टेक आसता, कांय सॅक्रिफायसीस आसता. 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप बॅकवर्ड्स आनी 3 स्टेप्स अहेड आसता. ओके, आरजी फॅक्टर एक असेसमेंट सांगता की दक्षिणेक आरजीची जी वतं काडली ताका लागून बीजेपीक डॅमेज जाली आनी उत्तरेक आरजीन जी मतं काडली ताका लागून काँग्रेसीक डॅमेज जाली. सो अजून तुमी तांकां कोणाची बी टीम सी टीम म्हणटात आनी आरजी कडेन तुमी कशें पळयतात? ना, आरजीन जी नॉर्थान मतां काडल्या ताका क्रेडीट दिवपाक जाय. ताणें ही मेड अ फायट आउट ऑफ इट. सो आय फील दॅट ही वॉज सीन एज अ कॅन्डिडेट, एज अ सिरियस कॅन्डिडेट by some, but he didn't have the wherewithal of a united opposition tag. Could have been different if he was the real candidate. But taji unpredictability ji aha, taje khatir maybe people don't go close to him. People means other political parties. Was RG to have been given the North Goa ticket, and were we supposed to support him, and he would have emerged victorious? अशें जर जालें जाल्यार he would have said all the 20 seats are mine. मागीर आनी तुमी कोण हांव जिखला म्हणून. सो जी ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जी ते लिडरान आसा दॅट मेक्स हिम लूज इलेक्शन्स. अदरवायज ही इज नॉट टू बी टेकन लायटली इन द नॉर्थ बिकॉज ही हेज सीन टू समबडीज इमॅजिनेशन, ही हेज ट्रायड टू कॅप्चर इट. सो ते थंय वी हॅव टू गिव हिम क्रेडीट टू दॅट. इन सावथ गोवा ऑल्सो द आरजी वोट हॅज इन्क्रीज्ड. नाव ताणें कोणाची मतां खाल्या, इवेंच्युअली आरजी म्हणटा ती पार्टी मतां खावपाचीच आसतली, ताजो फुडार मतां खावपाचोच आसतलो. आर दे टू बी सीन एज ओनली पॅरासायट्स, or are they to be seen as a proper political party intending to win elections? This is a question that they have to answer. And we cannot say anything about it. Neither am I a good friend of his. But being rational and balanced, I feel one has to give him the credit for making a good fight in North Goa. ताणे आपले effort घालो and he's got a substantial vote. Nobody can disregard that. Nobody can disregard. आरजी, कारण तुम्ही आजी पयलीं उलयल्या, तुम्ही चर्चा केल्या, बट फायनली इट हॅज कम टू दिस. आणि आज तांचोय तो आर्ग्युमेंट आहा की दक्षिणेक जर मतं पयलीं जाल्यार ताणें बीजेपीची मतं काडली, बीजेपी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मतं काडली. आणि उत्तरेक जर पयलीं जाल्यार तांणी ऑन अ फेस ऑफ इट जे मार्जीन दिसता श्रीपाद भाऊचे, इट लुक्स लायक दे हॅव टेकन सबस्टेन्शियल काँग्रेस वोट्स. सी बेजिकली कोणाची मतां काडली आनी खंय गेली तो प्रश्न म्हज्या कोतान ताजी वोटाची पर्संटेज जी आसा फ्रॉम असेंब्ली टू नाव हॅज कम डावन टू 7%. ताजी आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू सी वेर ही हॅज अगेन गॉट वोट्स, वेर ही एक्चुली हॅड गॉट वोट्स. ज्या जाग्यार तांकां मतां पडलेली थंय सगळ्याक कमी पडल्या आनी ज्या जाग्यार ताका केन्ना पडूं नाशिल्ले थंय ह्या फावट मतां पडल्या. That means the frustrated voter who didn't want to vote on either side has voted for him. And yes, of course, you can't neglect him completely. But I always say, and हांवें ताका तेन्नाय सांगिल्लें, हांवें इनफॅक्ट आमची डिबेट तुज्या समोर जाली तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की लेट अस कम टुगेदर. जर तुका You are still saying that. I'm still saying that, because you have to have the best forces together. And he may be a small part of that force. If we can join hands and we can continue this alliance together, why not? आज विरेशाची वाट लागली. विरेश ज्या जाग्यार तिसऱ्या पोझिशनार पडलो, म्हणजे विरेशाचें फ्युचर कितें हो मोठो प्रश्नचिन्ह आज विरेशाचेर उत्पन्न जाला. हें म्हाका दिसता ताणें एज अ लिडर ही शूड हॅव अंडरस्टूड. ही इज अ पार्टी प्रेसिडेंट, ही शुडंट हॅव कंटेस्टेड दिस इलेक्शन. केन्ना केन्ना जाकली म्हूण 1.25 लाखाची आसता. बट वेदर विरेश कॅन फेस दॅट इलेक्शन ऑन आरजी टिकेट नेक्स्ट टायम? नो, बिकॉज वोटर वील ऑलवेज लूक एट हिम विथ डावट की हाका तिसऱ्या पोझिशनार रावला हो कसो परतो येतलो काय म्हणून. सो इफ यू आस्क मी, RJ's entire this political campaign was funded for sure because 40,000 ना म्हणून जो रडटालो तो अचानक हे इलेक्शन लढला.
So I completely doubt the intentions behind fighting these elections. But if better sense prevails and he feels that there should be some change, and he wants to show that there is a love for Goa that he feels, and he shows that he has love for Goa and Goans, why not? आमच्या बरोबर तो म्हणटा रिजनल पार्टी सांगायचो आसा न्ही, गोवा फॉरवर्ड आसा, Goa forward as a Goa forward is a part of India Alliance. So why not join hands with all of us? Why not join hands with all of you? I think ह्या प्रश्नाचेर आमी आयज थांबया. म्हाका ही विस्कटावणी जावप अत्यंत म्हत्वाचें आशिल्लें आनी एक तुमी मनमेकळेपणान उलयलें आनी खूब प्रॅक्टिकल प्रॅग्मेटीक रॅशनल विस्कटावणी केली. आय थिंक फर्स्ट टेस्टच बनावली आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता टेस्टच न्ही, मागीर टेस्ट मागीर टर्मिनल येतली आनी मागीर फायनलूय येतली. सो थंय कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. बट कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर सावथ. And I sincerely feel that in North, all of you need to do better because सामकेच वन सायडेड गजाली ह्यो कोणा खातीरच बऱ्याचे आसनात. सो ते जावचे न्ही इतलेंच मागता. आनी ऑल द बेस्ट अगेन विजय बाब, अमित बाब, थँक्स अ लॉट. आयले, इतली बरे तरेन उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू.